नमस्कार येवकार वाटुडेत सुयश गावणेकार कोणाचो उदरगतीक उलो विद्रोह चल्लो गांवागांवांत एक्याक फुटले फाटे 70रीचो गांवकार विकल्पाच्या फांट्यार कोविडाचो जोर रट्ट वाशिनाक एकलो शेनवार 3 कोटीचो भार सरकाराच्या खांद्यार भिवपाची गरज ना जरी गोंयकार खाऱ्या नुस्त्यार शेजार भोंवतणी राज्यांनी बर्ड फ्लू संचार वोट कायद्यार शेतकार रस्त्यार एम चडार शिनाल सध्या होल्डार मध्यस्थीक जाणकार सुप्रीम फटकार पुरयली शेतां इल्लल्ली कॉन्क्रिटाची फाटां बुट्टी घरादारात वड्यांची मर्जी शेतकारांची पंचायत महापालकांच्या धाकार सविस्तर खबरादी हेडलायन उदरगतीक लोकांनी आयआयटीक तेंको दिवचो मुख्यमंत्र्याचो उलो मेळावले आंदोलकांक 70रीतल्या एका गांवचो वाडटा तेंको शैलेंद्र कल्पेश विश्वेशाक जामीन शेनवारा सावन कोविड लसीकरण पयले 3 कोटी हेल्थ फ्रंटलायन वर्करांचो भार घेतलो सरकार प्रधानमंत्र्यान मुख्यमंत्र्यांक सांगल्यो बारीकसाणी कोविशिल्डाची डिलिव्हरी सुरू नवे शेतकी कायद्यावेल्यान सुप्रीम कोर्टान केंद्राक जोडलो कायदो सध्या स्थगीत दवरात नाजाल्यार आमी अर्द दितात कोर्टाचो मध्यस्थ समितीचो प्रस्ताव अर्द फाल्यां ताळगांव पणजे सीसीपीत परवडपाचें ना एक्टिव्हिस्ट सिसील म्हणटा टॅक्स वाडटलो बीजेपी म्हणटा सरकारा कडेन प्रस्ताव पावला बीजेपी मतदारां कडेन उलोवचें पडटलें आनी पालिका वेंचणूक पक्षवाडीचे नजरेन म्हत्वाची पालिका वेंचणुकेंत मोगोचे चडांत चड उमेदवार दीपक म्हणटा बीजेपी खंय मोगोक सोंपोवंक सोदता मोगो सोंपचो ना मेळावले आयआयटी आंदोलनाचे वारें 70रींत पातळटा मेळावलेकारांक एका गांवचो तेंको वाडटा उदरगती खातीर आयआयटीक तेंको दियात म्हूण मुख्यमंत्री मागता मेळावलेकारांक तेंको दिवंक मावशेकार पावले वाळपय पुलिसांनी आडायले तांकां धुकलून मावशेकार फुडें सरलो राजकी मळारूय मेळावले तापता भितर वडयल्ले शैलेंद्र कल्पेश आनी विश्वेशाक 5 दिसांनी जामीन मेळावलेकारांक तेंको दिवंक एक गांव फुडें सोमारा मावशे गांव मेळावलेकारांक तेंको दिवंक भायर सरलो वाळपयत तांकां पुलिसांनी आडायले पूण पुलिसांक जमलें ना पुलिसांक दुखलून मावशेकार मेळावले पावले आज गोय सरकाराक आम्ही सांगूंक सोदता की एखाद्या समजता की बाबा फक्त 17-18 लोकांचे जागे आसा ना हे पुराय गोयचो विचार जावन आसा गोयचो प्रश्न जावन आसा आणि गोयचो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा की बाबा आमकां हांगा आयआयटी नाका मेळावलीन आयआयटी नाका हे सगळ्यांक सांगूंक सोदता कारण आयज तेंच्यो ह्यो जमनी आहा पळय हे जमीन तेंच्या खातीर भांगर आसा आणि ह्या भांगरासून तेंचे जाणटे ते आयज सगळे जाणटे हांगा ह्या जमनीक उदासीर जगतात आणि आमकांय तेंच दिसता आमी एज अ सत्तरकार आमी 70चे लोक आसा ते आमकां ही जमनी राखून दवरपाची आयज आमची पुराय आमकां खरोखरच गरज आसा कारण अख्ख्या गोंयांत जर पळयत जाल्यार सगळे कडेन जमनी सगळी झाडां कातरता जाय तसो वापर करता तुमका लोकांचेर अन्याय करताना कळना हेचेर बाबा अन्याय जाता म्हणून तू स्वतः तोंडान सांगता मरे 17 लोकांची जमनी हांगा आसा असा कोणाची 10 लाख स्क्वेअर मीटर जाग्यान एसटी लोकांच्यो आसा जाल्यार एसटी लोकांकूय आव्हान करता तुम्ही तुमच्या लोकांक वाचोवपाक येवपाचे आयआयटी मेळावलेच जातली म्हूण
मुख्यमंत्री ठाम लोकांनी खंय IITक तेको दिवचो. अजूनही सांगना गव्हर्नमेंट डिस्कशनाक रेडी आसा. IIT करपाक जाय तांच्यानी उलोवपाक येवचें. तांकां त्रास केल्लो नाका. हांव परतूय सांगता म्हाका कोणाकूच त्रास केल्लो नाका. पण डेव्हलपमेंटा खातीर सपोर्ट करता. तांच्यानी उलोवपाक येवचें. डिस्कशनाक चालू आहा. आमकां IIT करपाक सर बाकीचे गांव थंय आतां सपोर्ट आमी पळय बाकीच्या गांवांतल्या लोकांक सांगता आमकां तांकां त्रास केल्लो नाका. त्या खातीर कोणीच आमी तांकां कितें धरून व्हरोना ताका. आतां तेंच्यांनी तेंचता थोडोसो इन्सिडंट जाल्लो त्या खातीर तो विशय आशिल्लो. बट वी आर ओपन डिमार्केशन स्टार्ट जातलें आयज थंय बंद आहा दिसता. आज थोडोसो कसो आतां अनरेस्ट जो आहा पळय लोक क्रिएट करपाक लागला तो थोडोसो तुमी वचचे पडले जाल्यार वयतले बीन मेळपाक तांकां आयज तांकां सांगला हांवें तेंच्यांनी उलोवंक दवरलें. सरकारा कडेन उलोवपाक पूण तांकां आयकपाक तयार ना न्ही. ते उलोवपाक सर डिमार्केशन केन्ना स्टार्ट जातलें. करता थोडोसो वेळ जाता. प्रियोळचो आमदार मंत्री म्हणटा IIT खंयूय जाव सरकार घेता तो निर्णय मान्य. तरी आसतना हांव ठाम आसा की IIT ही गोंयांत येवप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान वेगळे वेगळे सुद्दां सायट्स जे आसात ते ऑलरेडी पळयलेले आसात. सो सरकाराचो जो विचार जो आसा तातूंत हांव सहमत आसता. आंदोलन शांततायेन करात म्हूण एक्टिव्हिस्ट मनोज परब मागता. पुलीस आडायतात म्हूण खंय तांकां मेळावले वचूंक मेळना. हांव मेळावलीच्या लोकांक सांगपाक सोदता की प्लीज तुमी खंयच्याच रितीन फाल्यां तुमचेर कोणी हात घातलो पुलिसांनी सुद्दां हात घातलो जाल्यार प्लीज वायलन्स करचे न्हू. तुमी तुटोवन पडचे न्हू तेंचेर. कित्याक फाल्यां तुमचें लायफ इम्पॉर्टंट आसा. भुरग्यांचेर आयज केसी पडत आसा आनी हांव पुलिसां कडेन मागता की जे लोक ऑपोजीट सायडीन आहा ते आपल्या हक्काक लागून झगडटा. तुमीय जाणात आनी आमी जाणा की तुमीय खंय ना खंय तरी हेल्पलेस जाता. कित्याक तुमकांय वयल्यान ऑर्डर येता आनी हो CM तुमकां नाचयता. तुमकां ऑर्डर बींग होम मिनिस्टर आयज तुमकां तो फोंडांत घालपाक सोदता. आनी जे लोक सपोर्ट करपाक सोदता जे लोक मेळावलीक वचोंक सोदता आयज लोकांक ते तेको दिवपाक सोदता ह्या मुवमेंटाक नॉन वायलंट वेज आयज तेंचेय लायफ डिफिकल्ट केल्ले आसा. आयज मेळावलीक वयतलो जाल्यार आमकां वचपाक मेळना. मेळावले वा वाळपय परिस्थिती हाताभायर वचत म्हूण नियंत्रण दवरपा खातीर अख्खो पुलीस फोर्स वाळपय तयार राविल्लो. सरकारान उदरगतीची कामां करतना लोकांकूय विश्वासात घेवचे म्हूण आप मागता. आमी म्हणलें IIT जाय गोंयच्या लोकांक जाय पण खंय येतलो ते गोंयच्या लोकांक डिसायड करचें. पयलीं तो काणकोणा गेल्लो आतां मेळावलीचे लोक सगळे उठल्या. तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसली. चर्चा करपाची गरज आसली. हांगा दिसून येता फक्त पोलीस घाल्या तांकां लोकांचो आवाज दबोवपाचो प्रयत्न आसा. सो आमी लोकां बरोबर आसा. जे लोकांक प्रोजेक्ट जाय ते एक्सेप्ट जातले ते सरकारान हाडचे फुडें. मेळावलेच्या परिस्थितीचो नियाळ घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो म्हूण वाळपयचो आमदार मंत्री विश्वजीत राणेन ट्वीट केला. शैलेंद्र वेलिंगकार, कल्पेश गांवकार आनी विश्वेश प्रभूक सशर्त जामिनार सोडलो. तिगांकूय सोडात म्हूण मेळावलेकार एक्टिव्हिस्ट मागताले. राजकीय मळारूय दबाव वाडटालो. सरकारान मेळावले IITचे काम थारावंक ना जाल्यार 18 तारखे उपरांत मगो कार्यकर्ते रस्त्यार देंवतले म्हूण मगोचो आमदार सुदीन ढवळीकाराची शिटकावणी. डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचो जो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे आनी बाकीच्या सगळ्यांक शिटकावणी दिता की येता त्या 18 तारीख पर्यंत मेळावली IIT प्रोजेक्ट ह्या लोकांनी कॅन्सल करूं ना जाल्यार मगो पक्ष सक्रीय आंदोलन करपा खातीर भायर सरतलो. लोकांक एकठांय करतलो आनी लोकांक घेवन प्रत्येक मतदारसंघात जे भुमिपुत्र आसा जे अग्रिकल्चरिस्ट आसा ज्यांनी तहसीलदाराची जमीन हो विशय घेवन बरी बागायती तयार केल्या तांकां घेवन रस्त्यार उतरतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शेनवारा सावन कोविड लसीकरण सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मुख्यमंत्र्यांबरोबर VC घेवन मोहिमेच्यो बारीकसाणी सांगल्यो. 3 कोटी आरोग्य कर्मचारी आनी फ्रंटलायन वर्करांक पयल्या पावड्यार वाशिनां. पयल्या पावड्याचो खर्च सरकार उखलतलो. मजगतीं पुण्याच्या सिरमाच्या कोविड वाशिनाची डिलिव्हरी सुरू जाली. वाशीन लोकांक परवडचें म्हूण 200 रुपया प्रेस दवरला. कि हमारी दोनों वैक्सीन्स दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है. देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है. ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है.
भारत सरकार इसको वहन करेगी। साथियों, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। वॅक्सिनाविषयी प्रधानमंत्री मोदी कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग केल्या उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। वॅक्सिनेशन जे 16 तारखेच्यान सुरू जाता ताच्या संदर्भात मिटींग आशिल्ली। पूर्ण देशात 16 तारखेच्यान वॅक्सिनेशन सुरू जाता। आमच्या हांगासर जवळपास 8 ठिकाणी वॅक्सिनेशन जातले, भितर 5 गव्हर्नमेंट 3 प्रायव्हेट आसा। द फर्स्ट आयडेंटिफाईड जे आसा हे जवळपास अप्रॉक्सिमेटली 19,000 हेल्थ वर्कर्स गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट सेक्टरांतले। बट फर्स्ट फेजीन म्हणजे पयले दिसा जे आमी 16 तारखे दीस जे म्हणटा एटा सेंटरा वयल्यान जवळपास एक 100 जाणांक वॅक्सिनेशन म्हणजे एक फर्स्ट पयले दिसा जवळपास 800 जाणांक सुमारचो सक्सेसफूल ट्रायल जी आसा ही सक्सेसफूल जातले। इजन कोविशिल्ड एंड कोवॅक्सिन अशा 2 तरेची इंडियन तयार केल्ली वॅक्सिनेशन आसा। नवे शेतकी कायद्याआड आंदोलनावेल्यान सुप्रीम कोर्टान केंद्राक उजरायलो। कायदो सध्या स्थगीत दवरात, ना जाल्यार आमी अर्द दितात म्हणून सरन्यायाधीश बोबडेन सांगले। कितेंय बरें वायट घडल्यार सगळेच जबाबदार आसतले। आंदोलन चालू दवरप काय ना तें शेतकारांनीच थारावचें अशें म्हूण कोर्टान मध्यस्थ जाणकार गटाचो प्रस्ताव सुचयला। फाल्यां कोर्ट अर्द दितलो। हाँ देखो, पूरे देश में आंदोलन फैल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी हियरिंग थी। उसने जो कहा है, जो तुहाडे माध्यम से पता लग रहा है कि वो कोई स्टे करना, उन्होंने कहा भी सरकार स्टे कर दे, नहीं तो हम स्टे कर देंगे। उसकी जो पूरी सानू सरकार ओदा फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, जब उसका कोई फैसला आएगा सबको आएगा, फिर असं उसका पर प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। और जे को सुप्रीम कोर्ट इस तरह कह रही है वे स्टे करके कोई कमेटी बनाई जाए, उसमें सहमत नहीं होंगे। ताळगांव पणजे महापालिकेंत घालप ताळगांवकारांक परवडपाचें ना। बाबुशाक हेंच करपाचें आशिल्लें जाल्यार पंचायत घराच्या नांवान शेतकारांची जमीन कित्याक घेतली काय म्हूण एक्टिव्हिस्ट सिसिलाचो प्रस्न। दुसरे वटेन बीजेपीचो थळावो फुडारी दत्तप्रसाद म्हणटा सीसीपींत घाल्यार ताळगांवकारांक टॅक्स परवडटलो काय ना, स्मार्ट सिटीचो लाव मेळटलो काय ना हाचेरय उलोवचें पडटलें। First of all, we have different tribal people staying in Taligaon. That is, people staying in Odshel, Oitian, and even Nagali. What about them? Has he thought about them? There are a lot of schemes that villages get, panchayat gets. Will they get those schemes? Secondly is, why does he need a new panchayat ghar if he knows that this is going to go into CCP? Is there some hidden agenda behind this? I mean, he's taken 8 farmers' land for a new panchayat ghar, and now he's putting in this. Has he lost his mind, or he has a memory loss? And on top of that, he doesn't know that all the taxes of the people will increase. People are only going to face inconvenience, and I think so he should think before he speaks. If in 2002 he won election, if he thinks of merging the panchayat to the CCP, trust me, people are going to be very upset, and they are already talking about it, and they are already unhappy with the decision and the approval that he's put forward to the CM. ताळगावचो बीजेपी फुडारी दत्तप्रसाद म्हणटा मुख्यमंत्र्याकडेन असो प्रस्ताव पावला, मात आपल्याक लोकांकडेन बीजेपी मतदारांकडेन उलोवचें पडटलें। सो तांचे कडेन म्हाका दिसता ह्या फुडल्या 8 ते 10 दिसांक हांवें वचपाक जाय, जे वचपाचें काम हांव अवश्य करतलो, तांचे व्ह्यूज घेतलो आनी तांकां कितें बरें दिसता की वेदर इट हॅज टू बी इन्क्लुडेड ऑर नॉट इन्क्लुडेड, हाजे आतां कितें पॉझिटिव्ज आसा कितें नेगेटिव्ज आसा। कांय लोक म्हणटा की स्मार्ट सिटीचो पयसो तालिगांव यूज करूंक मेळटलो, तो स्मार्ट सिटीचो पयसो जर तालिगांव यूज केलो हातूंत कितें बऱ्यो गोश्टी आमी हाडूंक शकतले हें पयलीं जाणून घेवपाक जाय। दुसरो विशय जो आसा, जर CCPन घातले जाल्यार टॅक्सीस जे आमच्या सामान्य नागरिकाक आज भरूंक जाय, म्हणजे तो हाऊस टॅक्स आसत किंवा कोणाचे बिझनस एस्टॅब्लिशमेंट आसा ताजे ट्रेड लायसन्स फी आसत, सायन बोर्ड टॅक्स आसत, हो कितक्याशाच पटांनी हाजेर वाड जातली। सो ही एक्सेप्ट करपाक ताळगांवकार तयार आसा काय ना हो प्रश्न म्हाका जेन्ना हांव एक्चुअली लोकां कडेन वचपाक लागतलो, जे हांवें ऑलरेडी कालच्यान कांय प्रमाणान चालू केल्लें आसा। आज आनी येणारो हो आठवडो हांव प्रत्यक्ष आमचे जे कोर मतदार आसा तांचे कडेन हांव वचपाक लागतलो। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया।
बर्ड फ्लूक भिवन चिकन तांतयां सोडची न्ही. गोंयचे पोल्ट्री फार्मवाले कोंबड्यो हायजिनीक पाळटात, तांकां वाशिनां दितात म्हूण मांडवी हॅचरीचो दोतोर विश्वनाथ भावेचो उलो. कांय राज्यांनी बर्ड फ्लू आसा, गोंयांत दिसूना. तांतयां चिकन खंय बरी उकडून शिजोवन खाल्यार भंय ना. लागसारच्या महाराष्ट्र, केरळ धरून 10 राज्यांनी बर्ड फ्लू पातळ्ळा. गोंया आमी कितें करता, आमी सगळे जे फार्म्स आसा ब्रॉयलराचे जावं लेयराचे ते आमी मॉनिटर करता. तांकां वाडोवपाक जी एक सिस्टम आसा, तेंचे वेवस्थापन आसा, तांकां ते दिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे ते करता वेवस्थापन. तांकां वॅक्सिन्स आसता, ती वॅक्सिन सगळी फॉलो केल्यार आनी फार्माचेर क्लिनलीनेस म्हणजे खंयच्यो गाडयो सोडपाच्यो ना भितर, कोणाकय भितर घेवपाचो ना, मॅन मुवमेंट कमी करप, हे सगळे जर आमी केले जाल्यार इन्फेक्शन गोंया येवपाक म्हणजे मुश्कील. दुसरें म्हणजे आमचें हें क्लायमेट आसा गोंयाचें तें मातशें हॉट एंड ह्युमीड. हें जर आमी इन्फेक्शन पळयता तें कांय प्रमाणांत कोल्ड एरिया जे आसा थंय चड दिसता ते. तर सगळे फार्मर जे आसा ते काळजी घेतात. तेजे खातीर लोकांनी भिवन वचूं नये आनी बरें शिजोवन चिकन आसूं जावं तांतयां आसूं ती खावपाची. पालिका वेंचणूक पक्ष वाडोवंक म्हत्वाची. पालिकांनी जाता तितले उमेदवार घालपाचो प्लान मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार प्रुडंटा कडेन उलयला. म्हापश्यां पालिका वाठारांतले परिस्थितीचो नियाळ घेवंक म्हापश्यां मोगोन बसका आपयल्ली. बीजेपी मोगोक सोंपोवपाचो सगळो यत्न करता, पूण मोगोचे वावुरपी हो पक्ष कसोच सोंपूंक दिवचे ना म्हणून दीपक उलयला. आनी आमी मोगो पक्ष ह्या नात्यान चडांत चड मुन्सिपालिटी गोंयांतल्या निवडणुकीक पार्टिसिपेट जावचें अशें आमकां दिसता. म्हणजे पक्ष विस्ताराचें आनी एक पावल फुडें मारता. त्या खातीर हाजी बैठक म्हापशेच्यान सुरू जाल्या. फक्त आमचे हे डिसिजन आमचे 17 तारखेक जनरल बॉडीकूय जातलें. आतां निवडणूक प्रोसेस चालू आसा, आयतारा सोंपता फुडल्या, आनी त्या खातीर 26 तर चर्चा आमकां करपाक मेळना. परत एकदां येवन आमी 26 तर तांकां आमी प्रत्येक मतदारसंघ समितीक आमी अधिकार दिल्ले आसा की तुमी प्रत्येक वार्डाक उमेदवार ठरयात. थंय आमी प्रत्येक वार्डात आमी येतले. बीजेपी खंय मोगो सोंपोवंक उठला. एमजीक सोंपोवपाक लागून बीजेपीचे परतून एकदां प्रयत्न चालू आसात न्ही, ते कळटा न्ही. ह्याच्या फाटल्यान सगळे कोण आसा हे सगळ्यांक खबर आसा. हांव तर सांगलो न्ही बीजेपी मेन आसा म्हणून आमचो पक्ष सोंपोवपाक आज फुडें कितें, पूण तो सोंपना, तो सोंपचो ना. जो पक्ष सोंपोवपाक गेले तेच सोंपले आज पसून. म्हणून तो 56-55 वर्सां आज एका चिन्हाचेर उबो राविल्लो आसा. मर्ज चोरू पळय, जो पर्यंत हांव अध्यक्ष आसा तो पर्यंत आनी आमचे तुमचे सारके सगळे आमकां सपोर्ट आहा तो पर्यंत हो मर्जय न्ही बीजेपीक कुस्कूट सुद्दां फुडें येवपाक दिवचे. तूं आसा सर, आमी सगळे आसा सर. हांव एकलो हे बसल्या न्ही, हे बी एमजीचेच न्ही. कांय हितशत्रू खंय राष्ट्रीय पक्षांच्या नादाक लागून मोगोचेर केशी घालतात म्हूण नांव घेनासतना लहूचेर बाण. काही हितशत्रू एका मोठ्या पक्षाक घेवन, राष्ट्रीय पक्षाक घेवन आमचो पक्ष नेस्तूगूत करपाचो प्रयत्न चालू आसा. नाका जाल्ल्यो केसी आमचेर घातल्या आनी त्याचें उत्तर आमी दितले, सडेतोड दिता आनी दितले. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. युतीच्या प्रस्तावा वेल्यान प्रुडंटाच्या हेडॉनान सुरू जाल्लें काँग्रेस आपाचें वाकयुद्ध अजून सोंपना. RSSचें अपत्य, बीजेपीची बी टीम म्हणटा ते गिरीशाचे आरोप आपाक कोंत्र गेले. गिरीशाक खंय काँग्रेस सांबाळपाक जमना. आदीं काँग्रेसवाल्यांक सांबाळचे, मागीर युतीच्यो गजाली करच्यो. पर्येचो काँग्रेस आमदार सिनियर राणे मेळावलेचेर वग्गी कित्याक काय म्हूण आपाचो प्रस्न. बाब गिरीश चोडणकर ही इज इन अ कन्फ्यूज स्टेट ऑफ मायंड म्हणटात तशें की जो काँग्रेसाक अपोज करता तांकां ते लेबल करता बी टीम ऑफ बीजेपी म्हणून. ही कांट कीप हीज पार्टी फ्लॉक युनायटेड टुगेदर and he is thinking about uniting the opposition. He is not competent enough to keep his party people together. And ती जायना म्हणटा तो आप बी टीम ऑफ बीजेपी. आतां मेलावलीचे लोक पेटल्या, पोरया ही कॉन्स्टिट्युशन बाजूकूच लागता. थंयचो इलेक्टेड MLA आसा बाब राणे, ताजो कांयच आवाज दिसना. काँग्रेस म्हणटा प्रोजेक्ट नाका, लोकांचे आयका. इज अ पार्ट ऑफ बी टीम ऑफ बीजेपी. अंडर गिरीश बाब्स लिडरशीप 10 जाण काँग्रेसचे MLA आसले, ते लॉक स्टॉक बॅरल म्हणटात तशें अक्वायर केले गेले बीजेपीन.
गिरीश बाब जे युनिटी उलयता ऑपोजिशन जेन्ना खंय आशिल्लो, दे आर बोथ सायड्स ऑफ द सेम कॉइन. तांचो सिनियर लिडर बाब दिगंबर कामला स्टेटमेंट केलो की काँग्रेस इज विलिंग टू मेक एन अलायन्स विथ गोवा फॉरवर्ड. सो तांच्याच भितर कितले कॉन्ट्राडिक्शन आसा हाजेर दिसून येता. नावशी मरीना प्रकल्पाक आव्हान दिवपी जनहित याचिकेचेर हायकोर्टाची सरकाराक नोटीस. याचिकेत नावशी मरीना प्रकल्पा खातीर कार्गवाल कंपनीक सुवात लिजार दिवपाचे एमपीटीच्या अधिकार क्षेत्राक आव्हान. आरजीच्या फुडाऱ्यांनी घाल्ले याचिकेत न्हंयतले जिवावळी विशीं हुस्को उक्तायला. मरीनाचो खंय लागसारचे नौदळ शस्त्र भंडार आनी राजभवनाकय धोको. पर्वरे विलास मेथराचे खुनाचे केशींतले आरोपी अल्ताफ यारगट्टी, खय्यात शेख आनी शैलेश शेट्टीचे जामीन अर्ज म्हापशा कोर्टान भायर मारले. 1-2 दिसांत पर्वरे पुलीस हे केशींत चार्जशीट घालपाचे आसात. 7 जाणां आड 1000 भर पानाचे चार्जशीट तयार आसा. 14 ऑक्टोबराक एक्टिव्हिस्ट विलास मेथराक पर्वरे तोड्डा लासून मारिल्लो. अयोध्येंत राम मंदिराचें बांदकाम सुरू. विश्व हिंदू परिशदेची देशभरांत देणगे खातीर मोहीम. फोंडें तळावले मातृछायेच्या बालिका कल्याण आश्रमाचे नवे बिल्डिंगेची बुन्याद घाली. केपें पयलेच खेप पालिका वाठारांत शेतकी मेळावो जालो. केरी कोंकण वाड्यार मंत्री पावसकार आनी गोविंदान 3 कोटींची कामां सुरू केली. गोंयभरच्यो एक खबरो. राम जन्मभूमि पर एक बड़ा मंदिर और बाकी चीजें बनना, ये शुरुआत इसकी होगी. हम लोगों ने ये सोचा था कि इसके लिए पूरे देश की जनता से सहयोग मांगना और फिर गांव में जाकर के पब्लिक मीटिंग करके पैसा नहीं मांगना, पैसा दरवाजा खटखटा कर मांगना है. हम 13 करोड़ परिवारों में जाएंगे. गोवा में हम 559 विलेजेस में जाएंगे, 2 लाख परिवारों में जाएंगे कि गोवा से भी राम मंदिर के लिए 10 लाख फैमिलीज कंट्रीब्यूट करें. तो सबसे छोटा कूपन हमने छपाया है वो 10 रुपए का है. आम्ही या सगळ्या गोंयकारांक आयच्या रथयात्रेच्या निमित्तान आव्हान करता की तुम्ही सगळे भेदभाव कुशीन दवरात आणि हितून सहभागी जायात आणि रामाचे भक्त या नात्यान आम्ही आमच्या देशान परत एकदा रामराज्य निर्माण करूया. सगळे भेदभाव कुशीन उडोवया. खूब वर्सां पयलीं मातृछायेचो आश्रम जो ढोळी हांगा आसा ताणें सुरू केलो. ताजे व्हडल्या बिल्डिंगेक रुपांतरण करपाचो पायाभरणी सुवाळो जालो. ताका म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा. तांचें खूब कार्य, खूब मोठें कार्य जें पुराय गोमंतकांत वेगवेगळ्या ठिकाणी चल्लां. अशा ह्या कार्याक सदांच शुभेच्छा. सदोदीत जें सहकार्य जेन्ना जेन्ना गरज लागतली तेन्ना तेन्ना मातृछाये खातीर सदोदीत दिलें वयतलें. ताका आमी बालिका कल्याण आश्रम हें नांव दिलें. मातृछायेचें काम हे सगळे गोंयकार जाणा. समाज सेवान सदांच ते पयले की कसली हे येवं आरोग्य क्षेत्रान म्हणा किंवा एडॉप्शनान म्हणा सदांच बरें काम करून दाखयलें आसा. पूण हांव लोकांक मागणी करता की ह्या प्रकल्पाक आमकां तशेंच समर्थन मेळून, तशेंच सहकार्य मेळून, तसोच सल्लो मेळून लोकांचो. कित्याक तो लोकांचो प्रकल्प आसपाक जाय. एका मनशान इतले दिले ते म्हत्व ना. कितल्या लोकांची देणगी पावली. पयलींचे आश्रम जे आसा धवळे थंय आमकां सगळ्यो साधन सुविधा जायना आनी थोड्योच साधन सुविधा आसा आनी थंयचें प्लॅनिंग आतां वाडिल्ल्यान तो प्रकल्प आशिल्लो एक 25 भुरग्यांक आतां आमचे 50 वयर जाले. आयज कृषी मेळावो हो आमी पयल्याच फावटी म्युनिसिपल एरियाक घडोवन हाडलो. कित्याक पयलीं कृषी मेळावो चडशे पंचायत एरियान जावप. आयज म्युनिसिपल एरियाक घडोवन हाडला इतल्या खातीर की म्युनिसिपल एरिया भितर सुद्दां खुबशे शेतकरी भाव आसात आनी तांकां चड पंचायती एरियांनी जर वचपाक पडलें जाल्यार ते तितली वचप जायना. म्हणटकीर जी म्हायती आसा ती तांकांय कळची म्हणून हे म्युनिसिपल एरिया भितर आमी तो घडोवन हाडला. आनी म्युनिसिपल एरियांतल्या लोकां बरोबरच पंचायतीच्या लोकांकय आमी ट्रान्सपोर्ट दवरून म्हणटा अशें हांगा हाडले आसात. आयज आमचे कडेन अनेक मशिनरी जे डीलर जे आसात त्यांचे स्टॉल आसात किंवा जे सेल्फ हेल्प ग्रूप किंवा ज्या गांवांनी जी पीक पिकता तेजो सगळे स्टॉल हांवें केल्ले आसात. आयज वेगवेगळे अधिकारी आमचे येवन सगळी म्हायती दिता. KCC कार्ड, किसान कृषी कार्ड, बाकी सगळी सबसिडी किंवा कसली स्कीमी आसा ही सगळी म्हायती दिली उपरांत शेतकऱ्यांक ती म्हायती रेडीमेड एक जाग्यार रावन कळटा. आणि हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाची की जी त्यांचे कडेन ते प्रदात आसा त्या लोकां पर्यंत पावचे असो उद्देश आसा. तशेंच आमची वेगवेगळी जी उपकरणां आसा कृषी शेतकऱ्याक यूज जाता तेजे सुद्दां हांगा प्रदर्शन आसा. तेजी सबसिडी बी आसा 50 to 90% पर्यंत सबसिडी आसा. ट्रायबल संकलनांतल्यान आनी PWD
हे काम फुडें वता 3 कोटी 10 लाख रुपया हेजो खर्च जाल्लो आसा आनी ह्या कामा भितर जवळ जवळ एक 200 स्क्वेअर मिटर कॉन्क्रीट पेवर्स आसा, टायल्स आसा 800 स्क्वेअर मिटर, 2 फुटब्रीज आसा, रिटर्निंग वॉल जे आसा जवळ जवळ 5 आसा. अशें हे एक क्लब करून खरेंच हे काम पयल्या म्हाका 3 कोटी 10 लाखाचे जाय तशें आनी जाय त्या गांवांत आनी म्हाका दिसता आनी ह्या मतदारसंघात फुडल्या 2022 इलेक्शनां वचपाचें तशी कामां उरची ना. आणि ह्या केरी पंचायतीच्या बारीक बारीक कामाचेर लक्ष दवरून आज जो अत्यंत महत्वाची जी कामां जावपाक जाय ती सगळी संपूर्ण जाल्ली आसा तेजे म्हाका खूब अभिमान दिसता. आणि हे कित्याक लागून जर शक्य जर जालें तर केरी ग्रामस्थांनी दाखयलेलो मोग आणि त्या पंचायतीच्या सगळ्या सदस्यांनी आपली कामां खातीर पाठलाग केल्लो. ज्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी हो उदरगतीचो किनार गाठपाचो आमचो प्रयत्न आसा तो अत्यंत प्रामाणीक प्रयत्न आमी सातत्यान करीत आसात. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.